नमस्कार. पणजी दूरदर्शनाच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताक 1.5 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान संसदेच्या दोनूय सभाघरांत खासा भासाभास सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल लोकसभेत ह्या भासाभासेक सुरवात केली. आयज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी राज्यसभेत वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताची महती स्पश्ट केली. राष्ट्रगीत राष्ट्रीय भावना आनी स्वतंत्र संग्राम हांचे वांगडा वंदे मातरम ह्या उतरांनी व्हड योगदान दिलां अशें अमित शाह हांणी सांगलें. देशाची एकता, संस्कृती, राष्ट्रवाद आनी मुल्यांची जपणूक करपा खातीर वंदे मातरम ही उतरां कालूय आशिल्ली, आयजूय आसा आनी फाल्यांय उरतली अशें अमित शाह हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। मान्यवर, ये वंदे मातरम का गान, वंदे मातरम का गीत, ये भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का नारा बना था, आजादी के उद्घोष का नारा बन चुका था, आजादी के संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना था और शहीदों को अंतिम बलिदान, सर्वोच्च बलिदान देते वक्त अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लेकर फिर से मां भारती के लिए बलिदान करने की प्रेरणा वंदे मातरम से। लोकसभेत आयज वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी देशाची उदरगत आनी सुरक्षे खातीर केल्ल्या कामाची माहिती दिली. केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी 2024 ते 25 ह्या वर्सात अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन जालें अशें सांगलें. ह्या वर्सा देशाक 3,57,732 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन जालें आनी त्या फाटल्या वर्साचे तुळेन 7.65% चड आसा अशें म्हळां. मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं. पहले एसडीआरएफ के नियमों में 50% से ज्यादा नुकसान हो तो ही राहत की राशि दी जाती थी जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन अब 3% भी नुकसान होगा तो राहत की राशि प्रदान की जाएगी. ये फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है. और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ में 4 से लेकर 14 के बीच केवल 38,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़ाकर अब 1,24,000 करोड़ रुपया हो गया है. और एनडीआरएफ का बजट 28,000 करोड़ रुपया था, उसको भी बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है. नवी दिल्लीत काल सांजे राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हळ्यार एनडीएच्या वांगड्यांची बसका जाली. बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला बिहारात जाल्ल्या वेंचणुकेंतल्या जैता खातीर एकमुखान प्रधानमंत्र्यांक परबी भेटयल्या. ह्या बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसद वांगड्यांक मार्गदर्शन केलें. खासदारान आपल्या मतदारसंघात सक्रीय रावचें तशेंच सर्वसामान्य मनशाची जीण अदीक सुलभ आनी सुरक्षीत जावची हे खातीर यत्न करपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. बसकेची माहिती बसके उपरांत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिली. विमान प्रवाशांच्या सुरक्षितते खातीर हवाई येरादारी मंत्रालयान खर भूमिका घेतल्या अशें केंद्रीय नागरी विमान येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी म्हळें. इंडिगो विमान कंपनीच्या प्रकरणात खोलायेन चवकशी सुरू आसा. खंयच्याच विमान कंपनी कडल्यान प्रवाशांची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर सरकार यत्न करता अशेंय तांणी म्हळें. Safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025,
Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. 20 डिसेंबराक जावपा आशिल्ल्या जिल्हो पंचायत वेंचणुकां खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक नेट आयला. फोंडा तालुक्यांतल्या शिरोडा मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार गौरी शिरोडकार तशेंच बोरी मतदारसंघांत पूनम सामंत हांणी आपले उमेदवारी अर्ज काल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक सादर केले. ह्या वेळार उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार दाजी साळकर आनी पक्षाचे हेर कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी शिरोडा मतदारसंघांत भाजप उमेदवार जैतिवंत जातलो अशें सांगलें. खात्री आसा त्या पद्दतीन आमचे कार्यकर्ते सगळे काम करतात आणि आजच न्ही फाटल्या इतल्या वर्सां त्याच पद्दतीन आमी टिमोन आवाज म्हणून आनी जोमान सामके आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा पळय न्ही गोरेचो कॅन्डिडेट आनी आमचो शेवटचो कॅन्डिडेट दोनूय कॅन्डिडेट बहुसंख्य मतांनी मेजॉरिटीन हाजी पण जितली मतां घेवनात ताज्या पेक्षा चड मतांनी हे फाटी मतां तितली घेवन ते जिखून येतले अशा प्रकारची खात्री आसा विश्वास आसा. म्हणजे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आव्हान आसा की मुखाल्ले 11 दीस म्हणजे 10 दीस उरल्या बरोबर आयज दीस सोडले जाता 10 दीस उरल्यात कारण 18 तारखेर प्रचार सोंपता. मुखाल्ले 10 दिसांक दिसाची रात करून रातीचो दीस करून आमी हे दोनूय मतदारसंघ जे आहा पळय ते जिखपाक जाय भोवसंख्येन म्हणटाचे मॅक्सिमम मेजॉरिटी जे पळय ती मेजॉरिटी आमी घेवपाक पळोवपाक जाय मेळटली अशा प्रकारची खात्री आसा. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर हांणी लेगीत फोंडा तालुक्यांत भाजप उमेदवारांचे जैत जातले असो हावेस उक्तायलो. पॉझिटिव्ह वातावरण कार्यकर्त्यां मदीं आसा आनी लोकां मदीं आसा की परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायत दोनूय झडपी साऊथ आनी नॉर्थ ह्यो येवपाक जाय जाणे करून वयर म्हणजे आनी बळकटी येतली. आनी आमी आज पळयता की आज जे गोंयभरान काम चल्लां शहरानूच न्ही जाल्यार आज भारतीय जनता पार्टी गांवांनी काम केल्लें आसा आनी ताजो निश्चितूच फायदो म्हाका दिसता आमच्या ह्या झडपीच्या इलेक्शन्साक आमकां जातलो. ताजे भितर म्हजी घराची येवजण हाजें एक चैतन्य आज सगळ्या जिल्हा पंचायतीन भितर इतलें आसा की परत एकदा म्हणजे ही संदी चुकोवची न्ही हाज्या खातीर सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर सगळ्या लोकांकूय एक उत्साह आसा आनी बेगींतल्या बेगीन हे झडपीचो आपलें घर केन्ना लिगल जातलें हाजी वाट सगळे पळयत आसा. म्हाका दिसता ह्यो दोनूय येवजण्यो आनी बाकीच्यो गोंयपूर्ण गोंय जावं बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट जावं हे निश्चित आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय कॅन्डिडेटांक फायदो जातलो. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान आपल्या उमेदवारांची 8वी वळेरी जाहीर केल्या. चिंबल मतदारसंघा खातीर मारिया क्रिस्टलिना आंताव, सांताक्रूज खातीर राजश्री च्यारी आनी ताळगांव मतदारसंघा खातीर दुर्गा सिल्वा हांणी उमेदवारी अर्ज. ह्या वेळार आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर पक्षाचे हेर वांगडी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. हळदोणे मतदारसंघा खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्या उपरांत पक्षाचे कार्याध्यक्ष वाल्मिकी नाईक हांणी प्रतिक्रिया उक्तायली. आमी लोकां कडेन वचून अलायन्स करतले, लोकांची सेवा करतले, बरे कॅन्डिडेट घालतले, बरो प्रचार करतले आनी ह्या कामाच्या आमच्या कामाच्या आदाराचेर आमी वोट मागतले. आनी तशें शिस्तीन आम आदमी पक्ष फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ह्या तिनूय गांवांनी काम करता. आमच्या क्लिनिकान हजारांनी पेशंट आयिल्ले आसा, आमी लोकां कडेन पाविल्ले आसा. हडफड्याच्या बर्च बाय रोमिओ लेन उज्या प्रकरणात जीव वगडायल्या 21 जाणांच्यो कुडी पुराय प्रक्रिया करून आयज तांच्या कुटुंबियांनी आपल्या आपल्या राज्यांनी व्हेल्यो. उत्तराखंड, झारखंड, आसाम आनी अस्तंत बंगालात ह्यो कुडी धाडल्यो. हे खातीर राज्य सरकारान पुराय तजविजी केल्यो. उरिल्ल्या कुडींची पाठवणी आवश्यक सोपस्कार जाले उपरांत जावपाचो अदमास आसा. मजगतीं ह्या प्रकरणात मुखेल दुबावीत आशिल्लो क्लबाचो गोवा मुखेली करण सिंग कोहली हाका गोंय पुलिसांनी काल दिल्लींतल्यान अटक करून गोंयांत हाडला. क्लबाचे धनी गौरव लुथरा आनी सौरभ लुथरा हे थायलंडात पसार जाल्ल्याची खबर आसा. मात अधिकृत तपशील उपलब्ध जावना. ह्या प्रकरणात घाळपणां केल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यो तत्कालीन वांगडी सचीव शर्मिला मोंतेरो, आदले पंचायत संचालक सिद्धी हळणकार आनी हडफडे नागवा पंचायतीचे आदले सचीव रघुवीर बाकर हाका सरकारान निलंबीत केल्यात. तिगूय अधिकाऱ्यांक अदीक तपासा खातीर पुलिशेंत हजर रावपाची नोटीस दिल्ल्याची खबर आसा. भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं 5 T20 सामन्याच्या माळेंतलो पयलो सामनो आयज कटकांत जातलो. हो खेळ सांजे 7 वरांचेर सुरू जातलो. शुभमन गिल आनी हार्दिक पांड्या हांचे भारतीय पंगडान फेर आगमन जाता. 2018 सावन दक्षिण आफ्रिकेचे भारतांत T20 माळेंत विजयशून्य प्रदर्शन दिसलां. हाका लागून ह्या खेळा कडेन क्रिकेट मोगींची उमळशीक वाडल्या.
इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.